ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आपले ऑफिस रिनोवेट केले. त्यामुळे त्या खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर आणि GSIDCचे व्हाईस चेअरमन आणि EDCचे चेअरमन MLA सिद्धार्थ कोकळकर दोघांचे हांव अभिनंदन करता. ट्रायबल भाव भयणां ही ह्या राज्यांतली मुख्य प्रवाहापासून फाटी रावल्ली मनशां आणि त्यामुळे बेगिनाच बेगीन तांच्या खातीर जे फाटी उरलेलो भाव आसता ताका मदतीचो हात दिवन फुडें हाडपाची गरज आसता. आणि त्याच भावनेतसून आमच्या सरकारान 2012 सत्तेर येतकीर अश्यो 21 योजना आता पर्यंत काढल्या. आणि केवळ योजना काढल्यो अशें न्हय, योजना काढली की लगेच ती पावना संबंधिता कडेन. ताका भरपूर यंत्रणा लागता आणि एक म्हणजे सगळी पैशाची व्यवस्था करची पडटा. ह्या खात्याक एक योग्य दिशा दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे अत्यंत प्रामाणीक जे प्रयत्न केले त्या प्रामाणीक प्रयत्नाक जे फावो तें यश आयलां त्या वेळेला म्हाका खूब समाधान जाता. आणि त्यानंतर जो आमी ज्यो स्किमी घालून घेतल्यो म्हाका दिसता की ज्यो 21 स्किमी आमी घालून घेतल्यो त्यो तंतोतंत आदिवासी लोकांचो एक मुख्य प्रवाहाक हाडपा खातीर ज्यो गोष्टी आवश्यक आसा ह्या सगळ्या गोष्टींचेर अभ्यास करून आमी घालून घेतले आसा. आज ताजे रिजल्ट्स मेळटा. ताज्या स्किमी जेन्ना आदिवासी लोक घेतात त्या वेळार जेन्ना अनेक वेळाचेर डायलॉग जेन्ना जाता की अनेक वेळाचेर गांवांक वचपाची संदी मेळटा, अनेक वेळाचेर वर्कशॉप किंवा सेमिनार घेता आसतना की लोकांचे प्रसन्न एक मुख पळोवन जे आसा न्ही खूब मन समाधान जाता.